12 तारखेच्यान आमच्या देवीची जो अग्निदिव्याचो उत्सव जो आसा, जाका म्हणटात शिरगांवची मोठी जात्रा, ती जात्रा 12 तारखेच्यान सुरू जाता. 12 तारीख ते 16 तारखेपर्यंत ही जात्रा चलतली. 12 तारखेक अग्निदिव्याचे धोणाचे जे सगळे अग्निदिव्याचे कार्य आसा ते 12 तारखेक जातलें आनी त्याच्या नंतर 13, 14, 15, 16 तारखेक कौलोत्सव जातलो. सगळ्या भाविकांक ह्या जात्रे खातीर सगळ्यांक निमंत्रण. तो टायम म्हणजे सकाळीं 11 ते सांजची 2 पर्यंत. ह्या टायमार देवस्कीचें कार्य जें आसा तें देवळान चालू आसता. देव ह्या देवळांतल्यान त्या देवळान वता आनी ताका लागून बाकीच्या लोकांची गर्दी चड आसता आनी त्या गर्देन परत ओटी भरपाचो कार्यक्रम जावंक शकना. म्हणटकनी खंयच्योय महिला समाज जर तर भितन सरल्यो जाल्यार तेची मागीर अडचण जावन पडटा, गर्देन शिरकले वता. सो ताका लागून कृपा करून सगळ्या महिला वर्गांनी अशें हो एक टायम आनी एक दुसरो जो टायम आसा तो रातची 7 ते रातची 2 पर्यंत. ह्या टायमार धोंडाची गर्दी आसता. जे व्रतस्थ धोंड जे उज्यान वचपा खातीर येयल्लेले आसतात ते सगळे धोंड जवळ जवळ 7च्या नंतर येवपाक सुरू जातात. देवाचें दर्शन घेतात देवळान येवन आनी त्याच्या नंतर उज्यांतल्यान वचपा खातीर ते थंयसर प्रस्थान करीत आसतात. सो ताका लागून ह्या टायमाचेर परत महिला वर्गांक ओटी भरपा खातीर परत त्रास जावपाची दाट शक्यता आसता, म्हणजे जातातूच ती. सो ताका लागून तो जो टायम आसा तो टायम सुद्दां महिला वर्गान एवॉयड करपाचो भितर वचपाचो.